येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. मुख्यमंत्र्यान मांडलो अर्थसंकल्प. दर्यावेळो निवळ करपा खातीर 48 कोटीची जाल्यार गोंयांक जागतीक दर्जो मेळोवन दिवपा खातीर 100 कोटी रुपयांची अर्थीक तरतूद. नव्या शिक्षणीक धोरणाचेर विधानसभेत जाली गरमागरम चर्चा. धोरणाच्या अंमलबजावणी वयल्यान विरोधकांनी उक्तायलो दुबाव, केली चर्चेची मागणी. टेम्पोन वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर रंगली मॅच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 68 पानांचो अर्थसंकल्प बुधवारा विधानसभेत मांडलो. गोंयच्यो दर्यावेळो निवळ करपा खातीर 48 कोटीची तरतूद तातूंत केल्या. केंद्राच्या सहकार्यान गोंयांक जागतीक दर्जो मेळोवन दिवपा खातीर 100 कोटी रुपयांची अर्थीक तरतूद केल्या. वाहनांक डिजिटल मिटर बसोवपाक 32 कोटीची तरतूद केल्या. फुडल्या 4 म्हयन्या भितर सगळे रस्ते दुरुस्त करतले. भलायकी क्षेत्राचे बजेट 1719 कोटींचेर व्हेला. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल मे 2021 मेरेन चालू करतले. तशेंच दक्षिण गोंयान वैजकी महाविद्यालय चालू करपाचो हावेसय ताणें उक्तायलो. गोंयान एम्स सुरू करपा खातीर केंद्रा कडेन मागणी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मोपा विमानतळाचो पयलो टप्पो 2022 मेरेन पुराय जातलो. सरकारी कार्यालयां खातीर पाटो पणजी वाठारांत सगळ्यांत उंचायेची बिल्डींग बांदतले. ते खातीर 250 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. जीएमसी सुपर स्पेशालिटी विभागा खातीर 366 कोटी जाल्यार दांत महाविद्यालयाचे इमारते खातीर 10 कोटींची तजवीज केल्या. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान हांव सन 2021-22 ह्या वर्साचो अर्थसंकल्प जनते मुखार दवरता. फाटल्या कांय सरकारांनी आर्थीक शिस्त पाळिनासतना आपली खाती आनी महामंडळां हांच्या मार्फत अवास्तव व्याज दराचेर रिणां काडून अर्थवेवस्थेचेर भार घातिल्लो. म्हज्या सरकारान ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन रितसर उपाय योजना हातांत घेतल्या आनी पोरणी रिणां फारीक करपाक आर्थीक नियोजन करप, नव्या रिणां खातीर व्याज दर कमी करून घेवप, कचरो वेवस्थापन महामंडळाचे 13% व्याज दर रीण फारीक करप, संजीवनी साखर कारखान्यांतले 12.5% व्याज दराचे रीण फारीक करप, LIC तशेंच पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन हाचे अंदाजे 12% व्याज दराचे रीण रिस्ट्रक्चरींग करप, तशेंच व्याजाचो भार उणो करून फारीक करपाचें काम आमी सध्या केलां. अशा तरेच्या निर्णयांतल्यान आमी सरकारीच्या तिजोरेक कोट्यांनी रुपयाचो फायदो करपाचो थारायला. स्पीकर सर, in order to eliminate the overlapping benefits of the central as well as the state scheme, the 9 state schemes have been identified, devolving the central schemes which will be in tune the save ₹200 crores to the state exchequers. Speaker sir, my government will set up the Goa Institution for the Future Transformation GIFT to function as a think tank and guide the government in the various policy matters for which the provision of ₹1 crore has been made in this year. I propose to amend the existing Mediclaim scheme in order to include the cancer patient within the scheme and providing the credit facilities to those cancer patients to avail the treatment without any hindrance due to the lack of finance. I also propose to increase the income limit of ₹5 lakhs for the eligibility under this scheme and also explore to covering the major organ transplant for which the provision of ₹3 crore has been made in this year. Across the state, ₹136 crores of the urban water supply and ₹285 crores for the rural water supply, totaling to ₹421 crores to be taken up for the execution in the ensuing year. Speaker sir, under the Central Road Infrastructure Fund, the 5 road projects are proposed to be taken as under: the road along the existing Raibandar bypass connecting the NH 74B, which is 3.5 crores. The SH3 from the Bayesulla to Bhamai Uzgaon, 8.3 kilometers, which is in ₹7.2 crores. MDR 26 Valpai to Thane, ₹4.5 crores. MDR 27 from Valpai to Bironda, Advai Pisulnem Honda, ₹9.8 crores. Existing link road from the Amigos to Borim, which is 39.95 crores. Speaker sir, in order to construct
hot mix, repair and maintain the roads in good condition. I have provided an outlay of rupees 600 crores in this year. Speaker sir, the Chief Minister Rozgar Yojana for engineering professionals has been introduced to provide the hands-on experience to the young diploma and degree engineers in executing small works. Under these schemes, youngsters can take up the four developmental work with a reduced tender fees, reduced EMD and without any performance guarantee. Speaker sir, I have created the Goa Pragati platform from which I monitor the various developmental projects being undertaken in the state through the various agencies. The list of the project is provided as Annexure 1. Speaker sir, फाटल्या वर्षभराच्या भितर GSIDC आसतले, PWD आसतले, WRD आसतले, टुरिझम कॉर्पोरेशन्स आसतले, हाज्या वतीन वेगवेगळ्या मतदारसंघात आसपी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट हे गोवा प्रगती प्लॅटफॉर्म हाच्या अंतर्गत हांव पर्सनली मॉनिटर करता. Speaker sir, to provide uninterrupted raw water to the Bardis Taluka, it is planned to lay the 23-kilometer pipeline from the Tilari Dam. This will cost nearly rupees 122 crores. The proposal is agreed in the meeting called by both the states, the Goa and Maharashtra. Speaker sir, the work of desilting of river Sal from the Talavli Varka, the new bridge downstream up to the Shetmari, so as to facilitate the free movement of the passenger and fishing boats has commenced and will be completed by April 2021. Speaker sir, the Goa Investment Promotion Board since the inception has granted the principal approval of 196 projects, which comprises the 79 new manufacturing units, 52 new hospitality projects, 13 new service sector projects, 48 projects of expansion of the existing manufacturing units, and 4 projects from existing hospitality units. The total investment expected from all these units is 15,780 crores and the employment potential is 37,247 people. सभापती महाशय, म्हजे सरकार गोयच्या तरणाट्याक सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात रोजगार दिवपाक कटिबद्ध आसा. सरकारी पावण्याचेर 11,000 नोकऱ्यो तयार जाल्यात. तातूंतल्यो आज एडवर्टायज जाल्ल्यो म्हाका दिसता 1,000 आनी ऑड कितें तरी, ताज्या पयलीं 1,000 सुमार, म्हणजे 2,000 पेक्षा चड जागा भरपाक आमी जायराती काडल्यो. गुंतवणूक मंडळांतल्यान मंजूर केल्ल्या प्रकल्पांच्या माध्यमांतल्यान अंदाजे 37,000 नोकऱ्यो तयार जावपाच्यो आमकां खात्री आसा. सरकारा कडल्यान 11,000 आनी गुंतवणूक IPBंतल्यान 37,000 नोकऱ्यो ह्यो निश्चितच आमी तयार जातल्यो. स्पीकर सर, Model Career Center Hub in collaboration with CII with the state-of-the-art facilities at a regional employment exchange has been inaugurated, which will take the initiatives to connect all job seekers across the Goa with the relevant employment opportunities. This has also transformed the services rendered by Employment Exchange to an online portal, wherein the employers can notify their vacancies and get the list of prospective Goan job seekers at their fingerprints. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. नव्या शिक्षणीक धोरणाचेर विधानसभेत गरमागरम चर्चा जाली. नव्या शिक्षणीक धोरणाच्या अंमलबजावणी वयल्यान विरोधकांनी दुबाव उक्तायलो. हाचेर चर्चा करपा खातीर एका दिसाची चर्चासत्राची मागणी केल्या. राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चेर आर्लेमान ह्या विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. नवे शिक्षणीक धोरण अनुदानीत आनी डायोसेशन स्कुलांचेर अन्यायकारक तर थारचें ना न्ही, असो प्रश्न ताणें उपस्थित केल्लो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही शक्यताय भायर मारली. ह्या नव्या शिक्षणीक धोरणाक लागून डायोसेशन सोसायटीच्या शाळांक प्राचार्य नियुक्त करपाक मेळचो ना, अशें काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. शिक्षणीक धोरणाचें मुल्यांकन अजून पसून जाल्लें ना आनी वयोगट बदलिल्ल्यान शाळा वेवस्थापन गोंधळात पडिल्ल्याचें अपक्ष आमदार रोहन खंवटे म्हणटा. नव्या धोरणात तांत्रीक शिक्षणाचेर सुदीन ढवळीकरान स्पश्टीकरण मागलां. Policy take over administrative powers of government-aided school, church school. Second, I ask, what is the positive effect for the nursery students once policy is implemented? कोणाचीच कसलीच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आमी घेयना. आतां पर्यंत ज्यो एडेड स्कुलां ज्या पद्दतीन चलता
तशीच लोकांनी स्पिकर सर थोड्या जाणांक संभ्रम आनी लोकांक बेश्टे भेश्टोवपाचो जो आपय न्ही हो वावर करता थोडे जाण. डायसेशन सोसायटी आसूनी किंवा खंयची बाकीच्यो सोसायटीज आसूनी खंयच्याच सोसायटीक कशाच पद्दतीच्या एडमिनिस्ट्रेटीव पावर ज्यो गोवोरमेंटा कडेन घेवपाची सरकाराची इच्छा ना. वयल्यान वायस वर्सा दोज आर इम्प्लिमेंटींग द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ताज्या खातीर सपोर्ट कशा पद्दतीत करतले ताजी पॉलिसी डिसायड करपाची आसा. I have told you also, principal of presentation school, minority school जालें काय ना तांकां स्पेशल फॅसिलिटीज आहाय मायनॉरिटी स्कुलांचेर. प्रिंसिपल तांकां अपॉयंट करूंक मेळटा. तांकां वेरियस सिस्टम आहा मायनॉरिटी स्कूल्स म्हणल्यार काय ना. I am telling you, in this case, you have absorbed the power of the. I am making a charge that already which they could appoint before, now they can't appoint. Initially, your statement, which I have also seen now on the internet, on YouTube, is about a broad nursery. It looked as if you are implementing the whole policy in one go, for which nobody is opposing your policy. People are saying, give them time. Let there be discussion. Don't be in a haste. You are in a haste nowadays for everything. Put national education policy जेन्ना येता, I had one question whether your government has done impact assessment of this policy on the present status of education governmentaचेर तुमच्या एम्प्लॉयीजर केल्लो आसा काय ना काय म्हणून. म्हाका उत्तर आयलें ना म्हणून. आतां जेन्ना आमी नर्सरी जेन्ना वी आर वॉन्टिंग टू गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट, your age group is changing now. 2.5, 3 years of nursery, you are making it 4 to 5. Parents can teach at home म्हणून तुमच्यात नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन बरयल्लें आसा. तेन्ना स्पीकर सर स्ट्रक्चरींग फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड इट सेल्फ चेंजीस. एवरी मॅनेजमेंट ऑफ द स्कूल देर इज अ कन्फ्युजन की पयलो ती 4थी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली, 5वी ती 10वी आशिल्ली ताजी वेवस्था कितें जातली, कित्याक 1st to 4th आशिल्लो तो आतां 1st to 5th जातलो. Although you are talking about this and you must have done study in your report, Speaker sir, there are a lot of pros and cons in this. बेजीक ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स चलयता हाज्या खातीर ताजो बेजीक सर्वे आनी तालुका वायज जी इन्स्टिट्यूशन आसा तांच्या कडेन पयलीं डिस्कशन्स करून तांचे रिपोर्ट्स रेडी कर म्हटला. कितल्या जाणां कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, कितले जाण विलींग आसा आनी त्याच बरोबर ताजो सिलेबसचोय इश्यू आसा. ताका लागून म्हणजे तालुका आसा ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचो सगळो रिपोर्ट तयार जातलो. डेफिनेटली स्पीकर सर सगळ्यांक ज्यो इन्स्टिट्यूशन आसा मागीर ती मायनॉरिटीची आसूनी किंवा बाकीची इन्स्टिट्यूशन आसूनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच म्हणजे फुडलो क्लस्टर बेज किंवा त्याच्या फुडलो खूब फुडें आसा विशय. बट एटलीस्ट इनिशियल स्टेज स्पीकर सर वी नीड टू स्टार्ट. खंयसरूच न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमकां बुलडोज करपाक येवंक ना. आमचें फेडरलिजम जें आसा पळय न्ही अस्तित्वात दवरपा खातीर हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता, 34 वर्सां उपरांत एड्युकेशन पॉलिसी जी आयल्या पुराय सार्वभौमत्व देशाचो विचार करून आयल्या. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक कदाचित म्हाका दिसता खूब वर्सांय लागतली. हांव अशें म्हणना इट इज नॉट 1 आनी 2 वर्सांनी जावचें ना, खूब वर्सां लागतली. स्टेप बाय स्टेप इम्प्लिमेंट करीत फुडें वयतले. बट डेफिनेटली तांच्यांनी आनी एक बाब लुइजीन फलेरो हेंच्यांनी एक बरो विशय म्हणलो. आमी कंप्लिटली तेजें प्रेजेंटेशन रेडी जाल्या उपरांत केन्ना तरी PAC हॉलान बीन तेजें प्रेजेंटेशन दवरुनी सगळ्या जाणांक केन्ना तरी एकदां आफोवन वेवस्थीत रित्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर प्रेजेंटेशन सांगपाक जाता आनी डेफिनेटली आमी तें सांगता. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान संदीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. उदका स्तोत्र आनी खाजन जमनीत चिखल हाडून उडयल्ल्या रासयच्या शिपयार्ड आड कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान लोटलीच्या लोकांनी सरपंचाक घेराव घातलो. उपरांत सरपंचान फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन करून सुवातेची पळोवणी करपाक सांगली. फाटल्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेंतय ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली. बेकायदेशीर घडणुकांचेर कारवाय करपाक सरपंचाक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप ग्रामसभेन केल्लो. शिपयार्डाच्या विस्तारा खातीर उदका स्रोत कशेच पुरोवपाक दिवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें. गेल्ले संडे एक रेजोल्युशन मूव केल्लें की इलिगल लँड फिलिंग जाता म्हणून. सरपंचान आयज फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन केला आनी फ्लायिंग स्क्वॉडानूय ताबडतोब एक्शन घेता म्हणून सांगला. पूण आमचो एकूच मेन पॉयंट म्हणटा तो आमी कोणाच्या बिझनसाचेर वचना ना म्हण आमी पर्सनल कोणाकूच वचना आनी हितून पॉलिटिकल अजेंडाय कांयच ना. आमी आमचो गांव आनी आमचें गोंय राखपा पासत आयज जें कितें आमच्यांनी गोंय उरलां तें सांबाळून जाता तेज पासत आमी झगडून फुडें सरल्यात. म्हण आमची एकूच सरकाराक विनंती, आमची गांवांत जेटी नाका. फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयल्यार लोकांनी फोन करून आपयल्यार फ्लायिंग स्क्वॉडूय येयना आनी पंचायतूय 1 म्हयनो जालो कंप्लेंट केल्यार एक्शन घेयना. हे जे CZMP प्लॅन जाता, हे जे रिवर नॅशनलायजेशन जालां, हे जे मेजर पोर्ट्स बील येयला, हे सगळे एक कॉम्बिनेशन हे कोर्सा हाडपाक. आनी ऑलरेडी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट हे बारीक शिपयार्डा खातीर घेवपा सोदता म्हणून आनी ताका लागून हे खाजन फिलिंग बी स्टार्ट करपाक.
सुरू जाला. म्हाका कितें सांगपाचें आहा आमची लोटली गांवच्या लोकांक आनी हेरूय गांवच्या लोकांक, बाकीचे सगळे गांव आमचे रिवर सायडीन आहा पळय त्या लोकांक सांगपाचें आहा हो टायम आमी युनायट जावपाचो, युनायट जावन आमी झगडपा जाय. ग्राम सभान रिझॉल्व केले सगळे मेंबरांनी टू सेंड नोटिसीज टू टेक एक्शन फॉर द एक्शन. ओके विच आय एग्रीड. आणि ऑलमोस्ट ऑल तेंगे कॉन्टेंट आहा तें चोयल जाल्यार ऑलमोस्ट इट इज अ इलिगल शिपयार्ड. So now the case is in NGT, final hearing. Previously, it has gone against him. Even he admitted dumping. Taking one of the letters, so they have said that he has admitted dumping. From my side, I will take action. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नाईक. मडगावच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयात ई सेवा केंद्राचे उक्तावण झाले. गार्डियन जजाचे हस्तुकी हे उक्तावण झाले. ह्या वेळार मुंबई उच्च न्यायालयाचो मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हजर आशिल्लो. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्तान वकिलां वांगडा भासाभास केली. दक्षिण गोवा वकील संघटनेचो अध्यक्ष आंतोनियो क्लॉविस डिकॉस्टान कांय कागाळी न्यायाधीशा कडेन मांडल्यो. Chief Justice also inaugurated the court premises which have been air conditioned now. The e-Kendra services is going to provide a lot of relief to the lawyers as well as litigants, as now everything, the filings can be done online. Even in due course of time, you'll get all the full file will be able to be checked online. Once you're registered with the portal, you'll be able to obtain certified copies also online in due course of time. Now, this is a good step which has been good system which has been put in place, as it will make life very easy for the lawyers as well as the litigants. Now, besides the inauguration of both these things, we also had an interactive session with the Chief Justice and the other guardian judge of the Bombay High Court. We raised the issue regarding the change in the High Court timings, as it is not convenient to the lawyer as well as litigant from the extreme north and south of Goa. The chief has told us that right now they are shifting the premises and then probably a decision will be taken after the summer vacation. Besides that, we have also raised the issue regarding that there is no senior division judge court sitting in the Kankon Taluka. गोवा 365 खातीर मडगावच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 गोलान हारायलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. धेंपोच्या डेजमंड परेरान 77व्या मिनटाक केल्लो एकोडो गोल निर्णायक थारलो. डॅनियल रिबेलोन दिल्ल्या क्रॉसाचेर एल्सन फर्नांडिसाक गोल करपाची संद आशिल्ली, पूण ताका गोल जाळयेचो वेध घेवपाक अपयश आयलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारात 25 मार्चाक पावसाचो शिवर पडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडावत तापमानात उणाव दिसून येतलो. मळब निवळ आसतलें. सांज वेळार दमट पडूं येता. चडांत चड तापमानात 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयांत बुधवारा सुकेच वातावरण आशिल्लें. चडावत आनी उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून आयलें ना. पणजेन सगळ्यात उणें 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली, जाल्यार मुरगांवां 34.6 डिग्री सेल्सियस चडावत तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरोना, देखून घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी.
मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.